सर वापरत घनश्यामाच्या नो कॉन्फिडन्स मोशन आला हेजेर तुजें रिएक्शन कितें आसता? नो कॉन्फिडन्सा पयलीं हें उलोवपाक चड आमकां हें आसा कारण आसा जे स्वेरींग जालें तें देवा मुखार धरून देवाक साक्षी धरून जें स्वेरींग जालां नाल्लाचेर हात दवरून जें हें जाल्लें आहा स्वेर हें घेतलें आसा शपथ घेतल्या तें सांगपा म्हळ्यार रॉंग. आमी आतां 3 टर्म काडले 2 जाण चेअरपर्सन जाले आमचे बरोबर कितलेशे चेअरपर्सन जाले कितलेशे चेअरपर्सनाक काडले पूण आमी केन्ना कोणाक सपोर्ट कर म्हणून नाल्लार हात दवरपा पाळी येवना ना म्हळ्यार कोणाक काडपा टायमार नाल्लाचेर हात दवरपा पाळी येवना. हें जालें तें एकदम रॉंग सांगपा म्हळ्यार कळ्ळां. इट इज एक बरी मेसेज दिना इतले लेवलाचेर वचप सांगपा म्हळ्यार देवा मुखार घालप. ऑलरेडी जे हें जाल्लें आसा मोकरी जाल्ली आहा एट स्टेट लेवल ते तुमी आतां कावन्सिलार हाडटात वीच इज नॉट एक्सेप्टेबल एटलिस्ट इट इज नॉट अ डिसंट मोड एट ऑल वॉट्सएवर. सो वी कंडेम सच एक्ट्स सांगपा म्हळ्यार. एंड सेकंडली हांवें कालूय एक हें पळयलां व्हिडिओ वेरीन वन कावन्सिलर सेज ते आपण वेलमट तांकां मीन ट्रायंग टू कवर अप. इट इज वेरी मच क्लियर. इन केस सपोज ते कितले कमांड आसा 15 कावन्सिलरांक जमावले व्हरपाक देन ही शूड बी द कॅन्डिडेट नेक्स्ट कॅन्डिडेट. इफ लिडर्स वर नॉट इनवॉल्ड आनी कावन्सिलरान 15 कावन्सिलर वयल्या जाल्यार ते कमांड आहा म्हण कळटा सो जाल्यार तो सांगपा म्हळ्यार सुटेबल कॅन्डिडेट चोवपाक गेलो जाल्यार 15 कावन्सिलरान सपोज ताका सपोर्ट आसा. नाव सेकंडली आतां चेअरपर्सन एक जालो आतां इमिजिएटली तुमी एक दीस देखून जायनासतना नो कॉन्फिडन्स हाडटात पूण हें कितें उरता तुमी एक हें प्रॉपर प्रोसिजर करून इलेक्शन जावन एक चेअरपर्सन निवडून येयलो समजला. And however it may be, but the councillors have expressed their choice who should be the chairperson. And now immediately no confidence हाडटात. हें खंय तरी सारकें दिसना म्हाका. आनी सेकंडली ओके आतां परतून जेन्ना कोरपा टायमार आसा तेन्नाय बी तुमी नाल्लाचे सपूत घेवन कावन्सिलरांक वोट मारपा लायतले आनी परतून तें जालें जाल्यार आनी एकदां घालताले तुमी नो कॉन्फिडन्स. सो हें खंय तरी सारकें जायना म्हूण सामकें दिसून येता. आनी एटलिस्ट आमकां एक्सपेक्टेशन असली नाशिल्ली आमच्या लिडरांची. सेकंडली आमचो एक प्रश्न आसा मडगांवकारांक इवन आमचे जे पिपल्स चॉयस कॅन्डिडेट्स जावं शेड्यूल्ड कावन्सिलर कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांकां रिजेक्ट करून काँग्रेसा कावन्सिलर म्हणून तुमी निवडून हाडले. आज ते सगळे काँग्रेसीचे जे कावन्सिलर आहात ते आज बीजेपी वयतात. सो हो एक प्रकारचो डिफेक्शन जावन आसा. सो हें तुमकां मान्य आहा काँग्रेसाक ते तुमी निवडून हाडले आनी ते आतां सगळे होलसेल बीजेपी गेले. लोकांचे कॅन्डिडेट आहा ते देखून तुमी रिजेक्ट केल्ले काँग्रेसीक हाडपा जाय म्हण जाल्यार आतां हें कशें तुमकां सहन जाता हो एक मडगांवकारांक आमचो एक प्रश्न जावन आसा. आनी आमकां प्रश्न करपाक हक्क आसा कित्याक 2016 पासून शेडो कावन्सिल मडगांव काम करता. कितलेशे इश्यूज आमी रेज केल्ले आसा मडगांव खातीर. सो त्या कारणाक लागून आमकां दिशिल्लें की लोक आमचे लोकांच्या कॅन्डिडेट्सांक सपोर्ट करताले म्हण बट दे प्रिफर्ड चॉयस एज काँग्रेस कॅन्डिडेट्स म्हण काँग्रेस कावन्सिलर्स इलेक्ट करून हाडले आनी ते आतां काँग्रेस कावन्सिलर सगळे होलसेल बीजेपीक गेले. सो हें लोकांक सहन जाता काय म्हण एक प्रश्न आमी विचारपाक सोदता मडगांवकारांक स्पेशली.